आमी गीत घेवया A2 पेज नंबर 1 आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या. आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या तुझी भुरगी एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझी मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझी मुखार आमी येता. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग, पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवय आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. बाबा भयणीनो, आज आमी बागीवन जुआंव मारी वियानी याज्ञिक हाची परब संभ्रमता. बागीवन जुआंव मारी वियानी आमच्या घोड्यांचो आस्कारी. त्याचे जिवीत नवसरणेचे मार्गार आनी बागीवनपणाच्या पोरमोळान स्फूर्तीचे सगळ्या याज्ञिकांक ल्हानपणा पासून ताका तो पवित्र मनीस आसलो. ते ताच्या पादवीकारान पळयलें आनी ताका पाद्री जावंक ताचें शिकोवप त्या पादवीकारान ताका दिलें. याज्ञिकाची वळख मेळ्ळे उपरांत ताका एका आर्स फ्रांस गांवांत त्या इपिगुर्जेन धाडलो. मिशनरीचें काम कशें ते लोक महापातकान पडलेले, परजळपणां, बेबदिकाय, गिरेस्त, श्रीमंत, गरीब मनशां पातकी जिवीत जियेतालीं आनी त्या कठीण परिस्थितीन बागीवन जुआंव मारिया वियानी पादवीकार कशें काम केलें. दीस रात मागण्यांचें जिवीत सॅक्रिफायस करून पवित्र संस्कारा फुडें वरां वर मागणें करून दीस रात कुमसारां करून ताच्यात सॅक्रिफायसाचें जिवीत पळोवन आनी मागण्यांचें जिवीत पळोवन त्याच्या पॅरिशीच्या लोकांक तांचें परिवर्तन केलें. तांणी पश्चाताप केलें जिविताचें आनी बदलून क्रिस्ती जिवीत जेजू भाशेन जावंक तांणी निर्णय घेतलो. ह्या बागीवंत याज्ञिकाक सारकें मागण्यांतलें आनी सॅक्रिफायसीचें जिवीत करून आमी आमचें पातकी जिवीत बदलूंक वावरुया. मनान धरून फावती बरी हो गूढ समारंभ आमची पातकां ओळखून घेवया. सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तान तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागीवन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थना. सोरपदवेदारा आनी काकलूतसारा देवा, याज्ञिक बागीवन जुआंव मारी वियानीक ताचे गोंगळे कुर्बेन तुवें अजापोन केलोय. ताचे विनोतीन आनी देखीन आमी भावा भयणीक जेजू क्रिस्ता पासत मोगान जिंकूंक
आनी ताचे बरोबर सासणाचे मोहिमेक पावूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेरमियास प्रोवेदच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पूर अशें सांगता, त्या काळार इस्रायलाच्या सगल्या कुळांचो हांव देव जातलो आनी ती म्हजी पोरसां जातलीं. सर्वेस्पूर अशें सांगता, तलवारांतलीं वाटवलीं तांकां ओरोण्यांत बोगसोणें मेळ्ळें. इस्रायल आपल्या विसवाच्या जाग्यार वेता, पयस जावन सर्वेस्पूर ताका दिश्टी पडलो. सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला आनी म्हज्या मोगाक हांव तीर रावलां. इस्रायलाची आंकवारी हांव तुका अनेकदां बांदूंक वेतां आनी तूं बांदून येतली. नव्यान शृंगरायलोली कुशाल करतल्या बरोबर आनी एक पावट दोलकी घेवन तूं नाचूंक भायर सरतली. सामार्याच्या दोंगराचेर आनीक पावट तूं दाकां मोळ्यांत मोळे लायतली. वोंपी वोंपून गेले ते आपलें फळ भोगूंक येतले. असलो दीस येवचो जालो की राकोणदार एफ्रेमाच्या दोंगरार बोबाट मारतले. उठात, सियोनार चडून वचुया, सर्वेस्परा आमच्या देवा सरशी या. सर्वेस्पूर अशें सांगता, जाकोबा खातीर कुशालकायेन ताळयो मारात. राष्ट्रांच्या फुडाऱ्याक जयजयकार करात. परगोडटात, वाखाणात, आड्डून मुडात. सर्वेस्परान आपली पोरचेक सोडयली, इस्रायलाचो उरलोलो सोमोतो. देवाचें उतोरें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब, जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पूर आमकां राखता. म्हणुया, जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसो सर्वेस्पूर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेयात. पयशुल्ल्या जुव्यांक अशें सांगात, जाणें इस्रायलाक शिंपडायलो तोच ताका जमा करता. जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच तो ताका राखता. म्हणुया, जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पूर आमकां राखता. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बोलीस राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगळीं संतोशान बोब मारतलीं. सर्वेस्पराचीं उत्तम वर्तनां भोगूंक जोम्या जोम्यांनी लोटून येतलीं. म्हणुया, जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पूर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां संतोशान नाचतलीं. तरणाटे आनी म्हातारे बरोबर आनंद भरीत आसतले. तांचें रुदन सोंपोवन तांकां दितलो संतोश. तांकां बुजयतलो आनी दुखाचे बदलेक दितलो कुशालकाय. म्हणुया, जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पूर आमकां राखता. उद्गार. एक व्हड प्रवादी आमचे मोदें उपसलो आनी देव आपले पोरचेक मेळूंक आयलो.
सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मातेवा पोरमाणे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. जेरुजाल्यातावन फारिजियो आनी धर्मशास्त्री जेजूशी आयले. तांणी म्हणलें, पुर्वजांनी करून दवरलेली चाल तुजे शीस कित्याक मोडटात? तर ते जेवणा आदीं आपले हात धुनात. लोकांक आपणा सोरशे एकठांय करून जेजून तांकां सांगलें, आयकात आनी समजून घेयात. तोंडान भितर वेता तें मनशाक मेळो करिना, पूण तोंडांतलें भायर सरता तेंच मनशांक मेळयता. तेन्ना शिसांनी लागीं येवन म्हणलें, हें तुजें उतर आयकून फारिजेवांक अपमान जालो म्हूण जाणय. ताणें परतीबाळ केलो, म्हज्या सर्गीच्या बापान लावूंक नात तीं झाडां एकान एक उमटोन वेतलीं. तांची गजाल सोडात. कुर्ड्यांक वाट दाखयतात तसले कुर्डे ते. तर कुर्डो कुर्ड्यांक वाट दाखयत जाल्यार दोगूय खणीत पडटले. सोम्याचें शुभ वर्तमान ही. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. कोमळ भाव भयणीनो, आमी पयल्या वाचपान आयकलां बाकणार जेरामियास वो जुदा ह्या देशान तांचे गंभीर कठोर परिस्थितीन ताका बाकीत करूंक पडटा. तांचे शाराचे आनी तांचे देवळाचे नाश करचे आदीं आनी केल्या उपरांत ताका देवाचें उतर बाकीत करूंक वावरूंक पडटा. आनी तांच्या देशाचो शारांचो देवळाचो नाश केल्या उपरांत बाबिलोनान ह्या देशान तांकां गुलामपणाक घातल्या उपरांत देव तांकां तांचे इस्रायला लोकांक ताणें धाडटा जेरामियासाक बरी खबर दिवंक, सांगूंक की देव तांचो देश परतून घडोवन हाडटलो, तांकां गुलामपणांतली भायर काडटलो, तांकां साल्वार करतलो आनी तीं सगळीं कुशालकायेन नाचतलीं. देवाक आर्गां दिवन परतून तांचें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक तीं कुशाल जातलीं. तेच भाशेन भाग्यवन मारिये वियानी हाका एक आर्स फ्रांसाच्या गांवांत फिरगोजेन धाडलो, जंयसर लोक महापातकान सांपडलेले. देवदिकाय पोरजोळपणां अर्थ नासलेलें जिवीत जियेताले. श्रीमंत मनशां गरीब मनशां सगळीं वायटाक सांपडलेलीं. आनी हे कठीण परिस्थितीन भाग्यवन जुआंव मारिवियानीक याज्ञिकाचें काम करूंक पडलें. ताणें आपल्या कोश्टां मागण्यांचे जिविता वरवीं त्या लोकांचें परिवर्तन केलें, तांकां साल्वार केली. वरां वरां पवित्र साक्रामेंताच्या फुडें मागणें करतालो, रात आनी दीस कुमसाराक बसतालो. ताच्या पॅरिशनाजांक भेट दिवन तांची घराची परिस्थिती पळोवन तांकां आदाराक पावतालो. आनी अखेरीस सगळीं महापातकांत पडलेलीं तीं तांचें परिवर्तन जावन सांतांचें जिवीत जिवंक लागलीं. हें पाप साहेबाक आयकोंक आयलें. पाप साहेब भाग्यवन जुआंव मारिवियानी थंय कुमसाराक वेतालो. तशेंच राजा राणयो
जिन्सांत लोक देशांतले प्रवास करून ताका मेळूंक वयतालीं. तो जेजूच्या जिवितांत आमी रिगून रावलीं जाल्यार आमच्याच वस्तुंगी जिवीत आमी जियोना जाल्यार जेजून बासायल्ल्या प्रमाणे आमकां सासणीक जिवीत आनी सुर्गीचें जिवीत ह्या संवसारांतूच अनुभवूंक मेळटलें. तर आमचे सदांच्या जिवितान जेजू आमच्या बरोबर आसा हें सोजमून आमीच आमच्या जिविताचें परिवर्तन करून जेजू भाशेन जावंक वावरुया. आमी गीत घेवया C32 पेज नंबर 42 सर्वेस्परा देवा. सर्वेस्परा देवा स्वीकार कर हे देणे या सोर्याचे ही भेट तुका मानता तशी कर हे भेटीन घालता सगळं आमचे याज्ञिक पवित्र म्हणटा बदलून सार या सोर्याचे आमचे देणे करा पावलो क्रिस्ताचे कुड्रोगात ग्रासांचो. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा जुआ मारिव्यांनी तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासा तुजे वेदीर आमी दवरल्यान ती आमची दानां स्विकार कर आनी ह्या पवित्र गुटां वरवीं तुवें ताका मोहिमेवंत केलोय तशें आमकांय तुजी काकलूत दाखय क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवय आसूं तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सोरकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्तां उतरां वर्त्या गोवायकी उदेशी तूं तुजे पवित्र सभेक नव्या बळान सुपळ करताय आनी दर एका काळार आमकां तुज्या विस्वाशी मोगाची खरी खुणां दिताय. अशें तुजे सोडवणेचो गूट संपूर्ण जावच्या तांचे उत्तम देखीन आमकां उर्बेन भरताय आनी तांचे दोयाळ विनवणेन तांबोन आसतना आदार दिताय. देखून सर्वेस्परा सर्व देवदूतां आनी सांतां भोगतां सांगाती आमी तुका वाखणटा आनी संतसाच्या उमाळ्यांनी गायता. पवित्र दोलबारांचो सर्वेस्पर देव स्वर्ग आनी संवसार बोल्या दिशा वैभवान होसाना सर्गी सर्वेस्पराची नावी येता तो सुवागी होसाना सर्गी. सर्वेस्परा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या अस्मिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश मरोन सोसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
कावळताचो गूर सोम्या आमी होंडो खाता आनी हे काशींतले पियेता तितले पाटी तो बरोत येसो तशे मरण काटा देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मोरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताची कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतिल्ले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालती खायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागिवन बापा आनी फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतिल्ल्या बरोबर तिका प्रतिमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागिवंत आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागिवंत जेजू तिचो पोती बागिवंत झुजे तिचो पोती बागिवंत धर्मदत्ता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या संतां भक्तां बरोबर संत जॉन मारी बियाणी बरोबर सासनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणू आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सोर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओतरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक मोडलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस नाका आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एकूतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेवतली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमळीक मास रगत म्हज्यान शिवंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सरशिल्लो करसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमी गीत घेवया D13 पेज नंबर 54 जेजू बऱ्या गोल्या.
पयसोरूंक सोडनाका बोळे हांव दिशेने तुका चुकून गेली तुझी थाय व्हर म्हाका पयसोरूंक सोडनाका. सुभागी तो चाकर जो आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करीत आसलेलो ताका मेळटा. खरेंच हांव तुमकां सांगता, सगळ्या आपल्या आस्ते मालाचो कारबारी तो ताका करतलो. प्रार्थया. सोर्पवेदार देवा, बागयोन जुआ मारिव्यांनी आजच्या दोबाज्यांत वांटो घेतिल्ल्या आमा समेस्तांक तांय सुर्गींच्या जेवणाचें देवीक बोळ तीर जावं आनी वाडूं अशें आमी बावळताचें देणें संपूर्णपणी सांबाळूं आनी तुवें दाखयल्ले सोडवणीचे वाटेन चलून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. सोर्पवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूं देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरगार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे उतरीक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाळती पावय म्हूण मागता आनी सगळा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वागंता. आमेन. आमी गीत घेवया. U21 पेज नंबर 241 सांजुआंव वियानियाक.